नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया मुखेल खबरो. पर्रीकार सरकारान काँग्रेसीचे उतर लायले चालीक. सरकाराच्या महत्वाच्या निर्णयाचो गोंयचेर पळोवचो पडटलो पयसुलो परिणाम. सरकाराच्या 100 दिसांचेर विरोधी पक्ष फुडारी राणेंचे सादूर वक्तव्य. पिसुर्ल्या दामोदर मंगलजीच्या मायनीचे लीज रद्द जावपाची शक्यताय. मायन्स ब्युरो आनी खण खाते सोमारा करतले इन्स्पेक्शन. मुदळ सुद्धा मारूंक नाशिल्ल्या सुवाती वेल्यान हजारांनी टन बेकायदेशीर मिनाचो व्यवहार. मनोहर पर्रीकार 5 वर्सां उपरांत रिटायर जालो जाल्यार उत्तराधिकारी कोण? भाजपातलो एकूय फुडारी उलोवंक ना तयार. पार्सेकार म्हणटा गुगली घालनाका. श्रीपाद भाऊक प्रस्नच दिसता अडचणीचो. सोमारा गोंय क्रांती दिसा सावन गेट वेल सून तरणाट्याचो पंगड परत देंवतलो रस्त्यार. इंग्लिशीचे अनुदान बंद करी मेरेन आंदोलन. फोंडेच्या बसकेंत घेतलो निर्णय. विष्णू वाघान उक्तायलो जाहीर तेंको. आणि राष्ट्रीय हॉकी सर्तीक गोंयचो बायलां पंगड धाडलो ना म्हणून जावपी आरोप फेरल फुर्तादान न्हयकारले. गोवन्स हॉकीचे सचिव फेरल म्हणटा ह्या पयलीं गोंयच्यान 6 फावट धाडल्यात राष्ट्रीय सर्तीक बायलां पंगड. आता खबर विस्तारान. पर्रीकार सरकारान काँग्रेसीचे जाहीरनाम्यातले उतर चालीक लायला. ह्या सरकारान घेतिल्ल्या कांय म्हत्वाच्या निर्णयाचो गोंयचेर फुडें कितें परिणाम जातलो हाचो पयसुलो विचारूय करचो पडटलो अशें सूचक आनी सादूर वक्तव्य विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन केलां. पर्रीकार सरकाराक आयतारा 100 दीस पुराय जाले. ते निमतान राणेन प्रुडंटाकडे उक्तायली ही प्रतिक्रिया. भाजप सरकारला आता 100 दिवस पूर्ण झालेले आहेत. त्याबद्दल त्यांची वाटचाल तुम्हाला कशी काय वाटते सरकार? नाही, त्यांनी आतापर्यंत तरी जे काय त्यांच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे त्याची पूर्णपणा करायचं ठरवलेलं आहे, पूर्ती करायचं ठरवलेलं आहे, त्याच्याप्रमाणे त्यांनी वाटचाल करत आहे. परंतु भाषेचा प्रश्न जो ज्वलंत प्रश्न आहे, माझी स्वतःची भूमिका होती की ते तज्ज्ञांनी ठरवावं. परंतु आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्याने असं की जे काही पालकांना हवं आहे त्याप्रमाणे त्यांनी ते विषय आणि ती भाषा शिकावी. परंतु भाषेच्या विषयाचे जे 2 असतात, एक म्हणजे आपल्या संस्कृती, भारतीय संस्कृतीचा, आणि दुसरा व्यवहाराची भाषा. इंग्रजी ही व्यवहाराची भाषा ही सगळ्यांनी शिकावी. त्याप्रमाणे मला वाटतं भाजप सरकारनं काही पावलं आमच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे उचललेली आहे, काही प्रमाणात पूर्ण करावीत. एकंदर सरकारची वाटचाल म्हणजे एक पेट्रोलचा विषय, मग नाही काही अजून थोडेफार केलेले आहेत, पण अजून ते दूर त्याचा परिणाम काय होईल त्याच्यावर आपण विचार करावा लागेल. पिसुर्ल्या धोणकाळात दामोदर मंगलजीच्या कायदो मोडून चलपी मायनीचे लीज रद्द जावपाची शक्यताय आसा. खण खात्यांतली सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण सोमारा इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स आनी खण खाते मिळून ह्या लीज सुवातीचे इन्स्पेक्शन करतले. ते उपरांत ह्या मायनीच्या लिजाचो चड करून निकाल लागतलो. ह्या मायनीच्या नांवान मिनाचो म्हाल बेकायदेशीरपणान आनी चोरयां वता म्हणून दुबाव आयिल्ल्यान इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान एप्रिल सावन ह्या मायनीवेलें काम बंद दवरलां. पळयात दिनेश करपेचो रिपोर्ट. पिसुल्ल्यान धोणकाळांतल्या ह्या मायनिंगाचो लीज नंबर 2/FE/71. थंयच्यान 2005-2006 वर्सा मान्यताय दिल्ले ताकी परस 32,550 टन चड मीन काडला. तशेंच 2009-2010 आनी 2011 ह्या 2 वर्सांत दरेकी 73,508 आनी 70,000 टन मीन मायनिंग डंपा वरवीं विकला. मायनिंग डंपा खातीर ते सुवातीर मान्यताय नासतनाच थंयच्यान हो वेव्हार जाला. इतलेंच न्ही, ब्युरोन धोणकाळांत त्या सुवातीची प्रत्यक्ष पळोवणी केली तेन्ना थंय मायनिंगा खातीर कुदळ सुद्धा मारूंक ना म्हणपाचें नजरेक आयलें.
सगळी जमीन पडीक आणि खण नासतना आसा. हाचे वयल्यान ते मायनिंगेचे लीज दाखोवन मिनाचो बेकायदेशीर आणि चोरया वेव्हार चलता म्हणपाचो मायन्स ब्युरोक दुबाव आयलो. हे फाटभुंयेर इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान दामोदर मंगलजी कंपनीक 8 फेब्रुवारीक कारणां दाखय नोटीस धाडिल्ली. ते उपरांत कंपनीचे स्पश्टीकरण पटपा सारकें नाशिल्ल्यान 18 एप्रिलाक कंपनीक धोणकळ मायनीवेलें काम बंद करपाचो आदेश मायन्स ब्युरोन दिल्लो. पूण सध्या वचून पळय जाल्यार थंय मायनिंग डंप उडयल्यात. कांय कडेन खणून घाला आनी झाडांय मारल्यात. ही सगळी बेकायदेशीर मायन कोमनी दादीच्या जमनीर आसा म्हणपाचो दावो गुणाजी परब करता. जे आमचे पिसुल्लेची जी कुमताची जागा आहा पळय, इवन हो मार्साडो आमचो, ते तेन्ना पोर्तुगीज तेंपार थंयसर मायनींग लीज आसलें देंप्याचें, तें त्या टायमारूच बंद जाल्लें आसा. आनी थंय आतां आमच्यो सगळ्यो काजी लायल्यो आहा, आमचीं झाडां आसा, तेजे सकयल आमचें शेत आसा, तेज्या फाटल्यान आमचे देवाचें देवळां आसा. थंय आमी तर कुमताचे वतीन तरी मायन थंयसर आमी चालू करूंक दिवचे ना. तर हेंच्यांनी कितें मार्साड्याचे मायनीचे प्रोडक्शन दाखयलां. थंयसर एक रिपर चलोवंक ना, थंय एक झाड मारूंक ना, आनी प्रोडक्शन खंयची दाखयली. म्हाका दिसता तेंच्यानी ते पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट बी चलतालो शेटयाचो, शेटया कडेन, तेन्ना तेंचे बी हाडून डंप करून येला आसतलें अशें दिसता. पूण मार्साड्याक हे कागदाच्या घोड्यांचेर दाखयलां, कागदाचेर दाखयलां मार्साडो मायन म्हणून. पूण अस्तित्व परिस्थिती जर पळयशीत जाल्यार थंयसर मायनींग कांय ना. ती सगळें नॉर्मल आमची झाडां बिडां सगळीं तशी आसा तशी आसा सगळें, पूण मायनींग एक्टिविटीज थंय कांयच ना. पण धनकलची मायन आसा ती मरे इल्लीगल एक्स्ट्रॅक्शन करता म्हणून हांवें 29 डिसेंबराक 2011 कंप्लेंट केल्ली. त्या उपरांत मायन डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन केलें आनी इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान इन्स्पेक्शन केलें. इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत तांकां शोकॉज नोटीस धाडले की तुमचे मायनीचेर प्रोडक्शन तुमी केन्नाच काडूंक ना आनी हे प्रोडक्शन दाखयलें तेन्ना तुमची मायन सस्पेंड कित्याक करची न्हू काय म्हणून तेंच्यांनी हें केलें तांकां. इल्लीगल जे एक्स्ट्रॅक्शन केलां आनी इल्लीगल मटेरियल दाखयलें तेज्या खातीर आनी इल्लीगल रॉयल्टी भरल्या कारणान तेंचे मायन आसा ती सस्पेंड करची म्हणून तांकां केलें. तेंची मायन ती सस्पेंड केली. सोमारा हे मायनीचे मायन्स ब्युरो आणि गोयचे खण खाते मेळून इन्स्पेक्शन करपाचे आसात. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण चड करून ह्या मायनीचो लीज रद्द जावपाची शक्यताय आसा. पिसुल्लेच्यान आमचो खबराकार दिनेश करपे. मनोहर पर्रीकार 5 वर्सां उपरांत निवृत्त जालो जाल्यार ताचो उत्तराधिकारी कोण जातलो हाचेर भाजपातलो एकूय मुखेल फुडारी सध्या उलोवंक तयार ना. प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक विचारल्यार तो म्हणटा आपल्याक गुगली घालनाका. जाल्यार हरशी मिडिया कडेन मन मेकळेपणान उलोवपी श्रीपाद भाऊक हो प्रस्नूच अडचणीचो दिसता. पळयात लोकीश शिलकाराचो रिपोर्ट. ही 5 वर्सां जाली की ना, म्हाका परत इलेक्शन लडोवपाची इच्छा मातूय ना. आय एम सो क्लियर अबाउट. म्हणजे हाजेर म्हाका कोणें प्रेशर सुद्दां हाडलें जाल्यार आय वील नॉट एक्सेप्ट. आय वॉन्ट टू लीव लास्ट 10 years ऑफ माय लायफ टू फॉर मी. 5 वर्सां उपरांत ह्या विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपतलो तेन्ना आपूण निवृत्त जातलो. कितें जालें तरी राजकारणांत रावचो ना अशें पर्रीकारान सरकाराच्या 100 दिसांचेर प्रुडंटाच्या हेडॉनांत दिल्ल्या मुलाखतीत स्पश्ट उलोवन दाखयलां. ताच्या ह्या भुमिकेचेर पक्षाच्या थळाव्या फुडाऱ्यांक कितें दिसता तें पळोवपाचो आमी यत्न केलो. गोंयचो ज्येश्ठ फुडारी आनी आदलो केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊक पयलीं विचारलें. ताका तो प्रश्नच अडचणीचो लागलो. भाऊ कॅमेराचेर हय म्हणपाक तयार ना आनी नाही म्हणपाक तयार ना. उपरांत लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक गाठलो. पार्सेकार म्हणटा आपलो निर्णय पर्रीकार स्वता घेवंक शकना. पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी ते थारावपाचें आसता. मात पक्षाचो फुडलो विधिमंडळ फुडारी जावपा विशीं पार्सेकाराची भुमिका कितें म्हण विचारल्यार तो म्हणटा तसली गुगली आपल्याक घालनाका. पार्सेकार बाब, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हटलां की ही फुडली 5 वर्सां आपली एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान शेवटची 5 वर्सां आसतली म्हणून. तुमचें कितें म्हणणें जे तेणी हें डिसिजन योग्य घेतलां काय? भारतीय जनता पक्षाचो नेतो मनोहर पर्रीकार हो स्वताचो निर्णय स्वता घेवंक शकना. आमकां सगळ्यांकूच पक्ष नांवाची चीज आसा आनी पक्ष हे आमच्या वयर आसा. त्यामुळे लक्ष्मीकांत पार्सेकार आपलें ठरोवंक शकना आनी मनोहर पर्रीकारूय आपलें ठरोवंक शकना. आनी त्यामुळे ताणें कितलेंय म्हटलें तरी तशें ना. तें फुडें मनोहर पर्रीकार राजकारणांत आसतलो हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव ना. ते आपल्या निर्णयाची ठाम रावले जाल्यार टीम लीड करपाक तुमची तयारी आसा? बेटो, गुगली म्हाका उडोवं नाका. आमचो नेतो कोण हो पक्ष ठरयता. आज तरी मनोहर पर्रीकार नेतो आसा आनी म्हाका नेतेपदाच्या शर्यतींत हांव निश्चित ना. हांव नासलोय आनी हांव आसचोय ना.
इतले मजगतीं गिर्यारोहक विंग कमांडर रमेश त्रिपाठीच्या भोवमान सुवाळ्याक आयिल्लो गोंयचो कार्टुनिस्ट अलेक्सिसान मात माचये वयल्यान खरेंच गुगली घाली. Do any cartoons about him? Normally cartoonists are always in the opposition, but I don't remember doing a cartoon about him. So a big hand to him. And just today's paper, our CM Manohar Parrikar said next year he is not going to stand for elections. And I'm happy about it because then the next CM is going to be हे विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपलो की आपूण कितें जालें तरी राजकारणांतल्यान रिटायर जातलोच म्हूण परिकार सामको ठाम सांगता. मात ताची जबाबदारी पक्षांतलो कोण खांद्यार घेतलो हाचेर थळावे फुडारी उलोवंक सोदिनात. स्टुडंटां खातीर पणजेच्यान खबराकार लौकीक शिलकार, चलचित्र खबराकार दिनेश करपे आनी प्रज्योत पेडणेकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.